उपदेश. इस्रायल परजा बसयल्ल्या गावाक पैण करतना देवान मोइजेक सिनाय पर्वतार आपयलें. थंयसर देवान ताका 10 उपादेश दिले. पयलो, एक नीज देवाक मानली. दुसरो, देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. तिसरो, आयतारसून भाग्यवंतपणी सांबाळ. चवथो, माय बापाक मान दी. पांचवो, जिवेशी मारी नाका. सवो, प्रद्वार करी नाका. सातवो, चोरी नाका. आठवो, फोटसाक सांगी नाका. णवो, पेल्याच्या स्त्रियेची आशा करी नाका. धावो, पेल्याच्या वस्तूंची आशा करी नाका. जेजू 10 उपादेशांक संपूर्ण काय दिता आणि पडण्यासुल्याचे हे 10 उपादेश माया मोगाच्या उपादेशांत आटपतात. जेजून 10 उपादेश गरजेचे म्हूण शिकयले. सस्नेक जिवीत जोडूंक हांवें कितें बरें करीचें म्हूण सवाल केल्ल्या तरणाट्याक जाप दिवन जेजून म्हळें, जिवितांत रेगोवंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेश पाळ. निमाण्या जेवणार जेजून होच उपादेश नव्यान दिलो. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दितां. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशेंच तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शीस म्हूण समेस्तांक कळीत जातले. जेजूचो मोगाचो उपादेश पाळोवंक पवित्र सभेन आमकां 5 उपादेश दिल्यात. पयलो, आयतार आनी संताच्या दिसांनी मीस भेटोवचें आनी त्या दिसाच्या पवित्रपणाक आडकाळ हाडटा तो वावर करिनासतना रावचें. दुसरो, पवित्र सभेन नमेरल्या दिसांनी जिंजवार करचो आनी मांस खायनासतना रावचें. तिसरो, वर्साक 1 पावटीपणी कुमसार जावचें. चवथो, पास्काच्या वेळारपणी क्रिस्त प्रसाद घेवचो. पांचवो, पवित्र सभेच्या मणयारांच्या गरजांक पावचें. आमी देवाचे उपदेश पाळून सकाळी संजेची मागणी म्हणून संस्कार संभ्रम म्हणून देवाचो मोग करयेत.